कोणी गेले पळय बीजेपीन गेले ते सोड हांव जाणा तूं म्हाका कितें कॅन्डिडेटा बरोबर तू एकटोच आशिल्लो हे म्हाका रेमंडान सांगला एक मिनिट एक रेजिनाल्ड आपल्या बरोबर भोंवतालो म्हण एक मिनिट जरी तर हांव दोग जाण बसयो तर बसताय एकल्या जो तर हात काडटलो कोणें जाल्यार एफर्ट करपा जाय नाल्यार तो हात सरपाना बेस्ट कोणू भंय सोता आनी मागीर हात सरना तो बेकार ताका बरें सुण्यान घास मारना बाबा बेश्तो भंयसन मागीर हात सरपाकू खंय तरी कितें तरी आहा देर इज नो स्मोक विदाउट फायर बट रेमंड क्लेम्स दॅट द स्मोक केम फ्रॉम काँग्रेस एंड नॉट फ्रॉम बीजेपी सी आमी पड कितें उलयताय न्ही आमकां पड बऱ्या पडटा तें आमी उलयताय अल्टिमेटली आफ्टर एवरी एक्शन इट्स अ पॉलिटिक्स ऑफ कन्व्हिनियन्स So it is a political game. If you don't expect the best theatre, what can you expect? Are you saying that कोर्ताली भितर तुमच्या कॅन्डिडेटाक बीजेपीन प्रेशरायज करून फाटी घेवपा लायले? I am asking you a question. तो कितें हाड सरलो? तुम्ही सांगप म्हाका. I should ask you this question. तो हाड सरलो कोणा जाल्यार हाड काडून येता तेका. कोणी काडलो? काँग्रेसान काडलो काय आनी कोण काडलो? बरें काँग्रेसीन काडलो ना ओके एक सांग म्हाका आतां काँग्रेसीन तिकेट दिता काडपा तुका आनी आनी गो सांग तुका डेमोक्रेसी मर्डर जाला डेमोक्रेसी म्हणलो कितें एक इलेक्शन जावपा जाय लोकांक वोट मारपा जायो तेन्ना डेमोक्रेसी म्हणटा बरोबर पण हिला तुमची लिडर जे थंय दिसपा जाय आशिल्ले स्ट्रॉंगली एज अ कंबायन्ड युनिट त्या थंय दिसना आशिल्ले हो फॅक्ट न्ही तूं एकटोच आशिल्लो खंय Isn't it a fact? Correct. हांव कितें म्हणटा हांव एकलो आसलो ताणें कोणा विश्वासाचेर झगडपाचें तुमीच ना जाल्यार तें सोड बट खंय तरी आतां आदर पार्टी मेजॉरिटी आहा सगळ्यांक कितें आहा तो प्रयत्न कित्याक यू मीन टू टेल मी दॅट सिंपली विदाउट द रुलींग पार्टीज इंटरफियरन्स हें जालें वन सिंपल क्वेश्चन आय वॉन्ट आस्क कोर्ताली लोक सांगले तुका एब्सन्स ऑफ युअर MLAs wasn't the reason. See, absence of anybody was not the reason. The reason was something else. You will come to know. See, in Goa, the place is very small. आज नाल्यार हाल कोट्टा truth. आनेक थोडे दिसांनी आनेक थोडे 6 म्हयन्यांनी आनेक वर्सान कोण पेपराचेर आख्खो रायटा पळयत कोणी कितें केलां कोणी कितें घेतलाय कोणी कितें घेतलो नाही तें आपशें भायर येतलें सो घेवप दिवप जाला हांव दिवप जाला वो ना तें हांव जाणा घेवप जाला ना घेवप दिवप जालें तें हांव जाणा कितें आय एम नॉट पार्टी डील तो जाणा आनी गेल तो जाणा तें हांव जाणा बट वन थिंग इज शुअर हें कांय जायनासतना तें जावंक शकना डेमोक्रेसी काबार जावपाक शकना नाल्यार डेमोक्रेटीक लायन लोकांक वोट मारपा जाय हांव कितें म्हणटा तूं हितू जर तर तुका मेजॉरिटी आहा न्ही तूं आहा जाय न्ही इलेक्शन कोणा बस न्ही तेका कोणा हेका तेका कांय सांगपाक गरज ना कोण म्हणटा तेका धमकी दिली कोण म्हणटा तेगे हें आहा इलिगल हें आहा कोण म्हण तेका सेट केलो कोण म्हण तूं आतां म्हणटा कोण फिक्स केलो कोण म्हणटा आनी कितें चलो तें नाका न्ही हांव कितें म्हणटा हांव जर तर मेजॉरिटी आहा हांव जर तर रायटान आहा हांव जर तर बरो गव्हर्नन्स करता हांव जर तर बरो लिडर आहा हांव जर तर आय हॅव गॉट अ करेज ऑफ कन्विक्शन टू डू वॉट इज रायट एंड आय बिलीव वॉट आय एम डुईंग इज रायट एंड आय एम अ विनर गो हेड एक गजाल सांग म्हाका हें कोर्तालेचें इलेक्शन जातकीर सगळी फाटल्यान घेवपाची ती सगळी जातकीर मिकी पाशेको आनी मनोहर पर्रीकरान जॉयंट प्रेस कॉन्फरन्स एड्रेस केली आनी थंय सगळे जाण म्हणपा लागले की नाव इफ दीस अलायन्स गोस अहेड देन इट इज अ बीग थ्रेट फॉर काँग्रेस इन सालसेत आतां तूं हो सालसेतींतलो तसो काँग्रेसीचो एक मनीस जो कितें तरी नेट लावन करपाक शकता सद्या इलेक्ट जाल्ल्या भितर तुका दिसता की सालसेती भितर काँग्रेसीन स्वताचीच वाट लावन घेतल्या टू सम एक्सटेंट it is there is a percentage of this what you say is correct. True. Out of the total 100%. True. Some of the percentage right. But जे पडतो स्टेटमेंट करता 6 म्हयने पयलीं 3 म्हयने पयलीं सॉरी 2 म्हयने पयलीं बिफोर इलेक्शन कितें स्टेटमेंट इलेक्शनाक कितें केलो तो आमी मनोहर पर्रीकरान तूं जाणा मिकी नाकाच म्हणपाक मिकी नाकाच म्हणटा मिकी हें चलो आनी तें चलो हांवें लास्ट मिकी घेतलो सगळें दीस इज हांव कितें म्हणटा तूं जर तर वर गव्हर्नन्स करूं सोदिता हे भाशेन कोण नाका इफ पर्रीकर मिकी अलायन्स जर सालसेती भितर चल्ली तुमची फ्युचर कितें सी कोणागेली फ्युचर कोणागेली हातीन दिल ना गोंयकार म्हणटे ते अलायन्साचेर मुणकार न्ही गोंयकार जाणाय कोणा वोट करपाचें कोणा वोट करपा न्ही कळ्ळें तुका न्ही कोणागे क्रेडिबिलिटी कितें आहा कोणागेली क्रेडिबिलिटी कितें ना ते लोक जाणाय दॅट इज वाय इट इज अ डेमोक्रेसी
हांव भिता इलेक्शन कोण नासतना सगल्यांक विथड्रॉ बी करीत म्हण जाल्यार तें जावपाक शकता. विड्रॉ केल्यार तुमच्याच लोकांनी करची पडला सो तुका तेही दिसता की तुमचे लोक विड्रॉ जातले म्हणून तें विथड्रॉ जातले ना ते हांव म्हणना तेश केल्यार जायत ना जाल्यार इलेक्शन जाल्यार जावपाना. सालसेती भितर काँग्रेसीचे प्रॉस्पेक्ट्स कितें? सालसेती भितर काँग्रेसी प्रॉस्पेक्ट्स बरे आहाय, कांय अशें व्हडलें डिफरन्स ना. कळ्ळें तुका? सो इट इज नॉट दॅट इट इज ऑल लॉस्ट or something like that. कांय ना. इट इज a new broom sweeps well, so it takes some time. So honeymoon period is almost getting. It's almost over. It's almost over, and it's getting to reality. So shortly things will come out. We have been talking to a lot of people. People have been thinking. See, people are watching. See, always remember, when there is sudden quiet, people are watching. It is not that they are endorsing whatever is happening. ह्या गव्हर्नमेंटाचे परफॉर्मन्स तुम्ही पळयला टिल नाव ऑन अ स्केल ऑफ 10 तूं कितले मार्क दितलो? हांव कितले मार्क दितलो काय म्हणटा? टिल नाव सरकारान जे परफॉर्म केला ताजेर 10तले कितले मार्क तुजे इफ यू हॅव टू असेस दिस गव्हर्नमेंट? सारकें सांग. I don't think I should give it out of 10 more than 5 marks. So you are putting this government in second class? I am not saying in second class. Yeah, 50%? No, targets are not big. Since it's only 100 days, you can't expect a lot of things. So I'm not putting it at second class. Performance is good, bad or worst? Performance is good, bad or worse? Yeah. I would not say it is very good, and I wouldn't say that it is good. It is okay. It is okay? Yeah. So for now it is okay? Yes. तुका दिसता कितें की ह्या गव्हर्नमेंटान फाटले जे MOIचे डिसिजन घेतले काय मेजर डिसिजन्स घेतले? यू सेड की MOIचो इशू तो असेंब्ली भितर काडटलो. कितें म्हूण काडटलो? कारण काँग्रेसच म्हणटा की गव्हर्नमेंटान आमचे डिसिजन मुखार व्हेलो म्हूण. ताजेर आनी तुमी इशू कशे करपाक शकतात? म्हणजे MOIचेर there are other issues which we will discuss. What I will discuss in assembly, I don't want to discuss here. My own assembly discuss with बरोबर हांगाच करपाचें. Yeah, but we have got some issues. Okay. We will raise it. But you are saying that governmentaचे MOI decision is faulty. See, there are two things. Everybody should be given. See, when that force started, it was started by force. There were a lot of stakeholders. We joined together to start it. Some of them are out. हांव कितें म्हणटा, तूं जर तर कितें करूं सोदिता न्ही सारकें कर. Give everybody exactly what we want. Don't just single out people. Give everybody. Let everybody take the benefit. मागीर म्हणटा जॉब्स कितें इंग्लिशीन आनी कोंकणीन इंटरव्यू जावपाक एग्जाम म्हणटा इंग्लिश आनी कोंकणी जाय. आमगे पडे हे आहाय आमगे पडे क्रिस्तांव लोक आहा तांकां प्रॉब्लम आहा. They have a problem. They don't, once they learn in English medium, they will not be able to answer interview in Konkani or Marathi. They will not be able to answer. Because आता latest आमची जी तांचो मुद्दोच तो. ते म्हणटात की फाल्यां गव्हर्नमेंट जॉब जाल्यार तुका मदर टंग कळपाक जाय. कळ्ळें तुका? तूं शिकता, तुका जर दिसता की शिकपाक ते आपल्याक इंग्लीश जाय तूं शिक. यू शूड हॅव मिनिमम नॉलेज ऑफ मदर टंग. हो तांचो आर्ग्युमेंट. Is there anything wrong in this argument? See, the moment they study in English, for example, even my daughter, we speak more in English than Konkani. So even my daughter will have a problem to study answer interview in Konkani. See, let's look at the broad perspective. They have to get politics of language, they separate area. Ultimately, the truth is what I am speaking. Jenna to interview hoitolo. He will not be able to answer. Because the truth is that I am सगळीकडे English उलयताय आमी भुरग्यां कडेन. आमी घरा कडेन English उलयताय. माय इंग्लीश उलयता कित्याक भुरगीं इंग्लीश शिकपा जाय आनी मातशें वयर सरपा जाय म्हण. कोंकणी विसरतात. Isn't that wrong? Correct. I admit it's wrong. But हुई after a long time, these people will be out. They will not be able to, or give them some, give them concessions for minority or something like that. कितें तरी करचें पडटलें. नाल्यार कशें जातलें? नाल्यार ते भायर पडले. Coming to the last part of this interview, म्हाका एक गजाल सांग. रिस्ट्रक्चरिंग पार्टीचें जावपा जाय हें सगळे म्हणटात. Yes. बरोबर? कितली जावपा जाय, टू वॉट एक्सटेंट जावपा जाय? वॉट इज युअर ओपिनियन? See, I have a feeling
that restructuring जावपा जाय right from grassroots level. So we have to start from the down and we have to go up, or we have to start from the down and go down. Whatever. I'm happy that I'm all for it, and I have no problem if a new person is put in anywhere. I will stand with whatever the party takes a decision, and I only pray and hope that a good decision is taken because people of Goa are looking at it. इज इट अ फॅक्ट की इलेक्शना पयलीं तुमी खूब फावटी तुमचे लिडर्सां सांगताले की चल्ला तें बरोबर न्ही पूण तुमचें आयकलना? Correct, it's a fact. I've been telling on many issues. I've been discussing Khumdad issues. I've been discussing even MOI issues. I have been telling the people even on major issues, even regional plan, even a lot of issues I have told the government. But what happens is the same people who in fact were telling the present chief minister not to do certain things for the elections, they went to the other party. Means in other words, they all ganged up together. They connived together. It was a master plan wherein they wanted to see that the Congress was out. They planned it nicely. In so much of manipulations. म्हाका एक गजाल सांग, तुमच्या सरकारान ह्या मेजर इश्यूंचेर केन्नाय डिसिजनच घेतलो ना. जंय त्या सरकाराचे इंटेंशन वॉज इन डाउट. दॅट वॉज द मेजर प्रॉब्लेम फॉर यू. See, that time the situation was different. Now the situation is different. Now you are not having MLAs like what we had. We had one side Churchill, we had one side Vishwajit, we had one side Dhaulikar brothers. Dhaulikar brothers आणि किती उलयतालो. हांव इथे प्राथमीक शिक्षण आनी पर्रीकर आनी पळय स्टेटमेंट करतालो असेंब्लीन. प्राथमीक शिक्षण कोंकणी मराठी जावपा जाय आनी कितें जावपा जाय आनी ना तुगे सर्क्युलर देखून फाट घेतालो. इलेक्शन मॅनिफेस्टोची चोय तांगे कितें आहा तें तो इलेक्शन सर्क्युलर आमी केलोलो तो फाट घेतले म्हूण तें मॅनिफेस्टोंत आहा. आनी तो धवलीकरान कितें तुमकां काबार जातलें आनी कितें करतलें आनी कितें आमी नाय आनी कितें नाय. आमी काँग्रेस नेणटो आस रे बाबा पुर्रे आसूं तेंगे तसली पॉलिसी ना तेंगे जग मार आमगे जालें जाल्यार रे आमी आस रे बॅलन्सींग. तुमकां चडूच सर्कस करची पडली. एक वटच्यान चर्चिल तूं म्हणटा तशें, एक वटच्यान विश्वजीत, एक वटच्यान ढवळीकर. तुमी सर्कस करत उरले सारकें आनी कांयच करपाक पावले ना. सारकें कित्याक दॅट टायम सिट्युएशन वॉज डिफरंट एंड नाव सी द सिट्युएशन. लूक एट द सिट्युएशन. इवन रॉंग डिसिजन घेयले आतां कोण विचारपा ना. त्या टायमाचेर रॉंग डिसिजन आनी रायट डिसिजन ना. कितें केल्यार विचारताले. हय पयलीं आतां हे पाट म्हणटाले की चौग जावं फॅमिलीन डिसिजन घेतले म्हूण गोंय विकलें म्हूण. आतां कितले जाण डिसिजन घेताय ते हांव जाणा. ते आय थिंक यू शूड बी एबल टू आन्सर. लास्ट क्वेश्चन. यू आर द ओनली वॉयस रायट नाव coming out strongly against this government. Yes. फाल्यां लीडर ऑफ ऑपोजिशनाची जबाबदारी दिल्यार घेतलो काय नाका अजून शिकपाकच जाय? See, it's a difficult question to answer, but I think as a first-time MLA, I'm young, but I don't know what to say. But घेतलो काय ना? It's a difficult question, but a very simple question. Yeah, it's a difficult question, but a very simple question. Are you ready to take it, or you are not ready to take it? No, let us see. We'll cross the when we come to everybody. प्रत्येक नेता हांगा ब्रिजेस सांगता म्हाका खबर ना कितें तें. You don't want to say anything? No, I am a new MLA, and there are others who are senior than me. Other than if that restructuring comes to a level where GPCC restructure करपाची, legislature wing restructure करपाचें, न्यू फेस घेवन या, युथा कडेन आयडेंटिफाय करपी फेस घेवन या, आनी तसो अलेक्स एक आसा, अलेक्साक जबाबदारी घेतलो काय म्हणून विचारलें, घेतलो काय ना? पार्टीन दिली जाल्यार पार्टीन जो तर दिली, आय डोंट थिंक पार्टीन जो तर सांगिल्लें So party is the bridge. Yeah, if party comes, you will cross it. Yeah, if no party tells me to take it up, then we'll see. Then I think there won't be a problem. There won't be a problem if party says. But you have to see, and provided others don't object. Others don't object. So ह्या हाजेर आमी आयची मुलाखत सोपयतात. एक काँग्रेसींतलो मनीस जो सध्या उलयता, कांय इशू मांडले, स्वताचे पार्टीचे मांडले, सरकाराचे मांडले, आनी खंय तरी सरकार ऑटोक्रेटीक जाता आनी डेमोक्रेसी काबार जाता असो भंय उक्तायला. सगळे ओगी आहात तेन्ना सुद्दां येवन तूं उलयलो. थँक्स अ लॉट. इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू.